पंडित प्रभाकर कारेकर हांच्या शोकसभेचे आयोजन करून कला आणि संस्कृती संचालनालयान पंडित प्रभाकर कारेकर हांका श्रद्धांजली भेटयली। नामनेचे शास्त्रीय गायक आणि गोयचे सुपूत पंडित प्रभाकर जनार्दन कारेकर वयाच्या 80व्या वर्सा बुधवारा रातीक संवसाराक अंतरले। शास्त्रीय गायन, मराठी नाट्यगितां, कोंकणी तशेंच हिंदीच्या गायनांतल्यान तांच्यांनी नामना मेळयल्या। आपले पुराय जिवीत संगीत आणि कले खातीर ओंपपी गोयच्या सुपुताक कला आणि संस्कृती संचालनालयान शोकसभेचे आयोजन करून श्रद्धांजली भेटयली। गोयचो एक महान सपूत पंडित प्रभाकर कारेकर जाणी संगीत मळार जायती नामना जोडली। शास्त्रीय संगीत आसत, नाट्य संगीत आसत आणि आमी ल्हानपणासान तांचे अभंग आसत, नाट्य संगीत आसत आमी आयकतात आणि आज हे महान अशें व्यक्तिमत्व आमचे मदल्यान देवाघरा गेला आणि तांकां आर्गां दिवंक आयची शोकसभेचें आयोजन आमी केल्लें आसा। आमी हालींच 2021 गोमंतक विभूषण अवॉर्ड जेका आमी दिलो 2023 सो ते म्हणजेच आमचे पंडित प्रभाकर कारेकर सर हे काल पयर निवृत्त जाले आणि त्यांचे काल त्यांचे फ्युनरल जाले आणि आयज आमी हांगा त्यांचे शोक सभा ही ऑर्गनायज केल्ली आसा। कला आणि संस्कृती खात्यान आयोजित केल्ल्या या शोक सभेक सगळे मान्यवर, रसिक मित्रांनो, आदरणीय पंडित प्रभाकर बुवा कारेकर हे गोंयचे आमचे येदे मोठे कलाकार। ही सबंद गोंयान तांचो जो आवाज आसा पळय वो काळजाच्या हृदयाच्या भितर कोरलेलो आसा, वचूं शकना। खरें सांगता तुमकां आयज काळजांतल्यान दुख्ख खूब जाता। निमाणे पर्यंत ताज्यो आमी बैठकी हांगा पणजी सुद्दां जाल्ली ती पळयल्ली आहा कला अकादेमीक। त्यामुळे मोठो कलाकार आमचो गोंयचो आणि हांव खरें म्हणजे अभिनंदन करता कला आणि संस्कृती खात्यान ताबडतोब ताजो विचार केलो आणि ताका ही शोक सभा आयोजित केली। हे मोठे कार्य कला आणि संस्कृतीन केल्लें आसा, त्या बद्दल तांचें अभिनंदन करता। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।